नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। दीपक ढवळीकर आणि फ्रांसिस डिसूजान मंत्रीपद सोडचे असंविधानिक वक्तव्य करून स्कॅमा लिपोवपाचो यत्न काँग्रेस वतली राज्यपालाकडे। वेदश्रीच्या आत्महत्या केशीत मडगावच्या कोर्टान वेदश्रीचो घोव माय मावाक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो, मात अजूनही एकल्याकय अटक ना। मुख्यमंत्री म्हणटा आरोपींचो पत्तो ना। ढवळीकरांच्या हिंदू राष्ट्राच्या वक्तव्यावेल्यान विधानसभेत बोवाळ। काँग्रेसीन मागले स्पष्टीकरण, सरकार वोग्गी, काँग्रेस विरोधकांचो बहिष्कार। उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस म्हणटा भारत हिंदू राष्ट्रच। प्रादेशिक आराखड्याचेर सरकार 2 वर्सां जाली ओग्गी। बेकायदेशीर कामांक नेट। गोयचे लुकसाण करपी आराखडो तयार करतल्यांची करची सीबीआय चौकशी। सिटीजन ऑफ गोवाची मागणी। आणि कॉमनवेल्थ गेम्सात अभिनव बिंद्रान जोडले भांगरा पदक। हिना सिद्धून केली निराशा। उदेते शूटर मलायकान जोडले रुपया पदक। वेट लिफ्टरांनी दिली पहिली 2 भांगरा पदकां। खबरो विस्तारान। सीएजी रिपोर्टात दाखयल्ले पीडब्ल्यूडी खात्यातली आणि जीएसआयडीसी स्कॅमा लिपोवपा खातीर दीपक ढवळीकर नाका आशिल्ली वक्तव्यां करता असो आरोप काँग्रेसीन केला। तशेंच उपमुख्यमंत्र्यान असंविधानीक विधान केला। संविधानाचो भंग केल्ल्यान ताचे मंत्रीपद काडून घेवचे अशी मागणी काँग्रेस राज्यपालाकडे करतली। राज्यपाल कारवाय करिना जाल्यार कोर्टात वतले अशी शिटकावणी प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिसांनी दिली। हिंदू राष्ट्राच्या निर्मितीचेर दीपक ढवळीकरान विधानसभेत विधान केले। जे दीपक बाबान म्हटलां असेंब्लीन, फ्रांसिस डिसूजान म्हटलां असेंब्लीन, बोथ आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल and they should be disqualified as ministers because they have violated their oath, saying that they will uphold the constitution. हे आमी गव्हर्नराक बरयतले आनी सांगतले तांकां दोगांय काडून उडोवचे म्हणून, मंत्री पदांतले काडून उडोवचे म्हणून। आणि गव्हर्नर तो ॲक्शन घेयना, then there is a possibility of us approaching the court. It is not over. They are doing their duty, they should do it better. भाजपा सरकाराड काँग्रेस 11 ऑगस्टाक आरोपपत्र घालतली। काँग्रेस राज्यपालाक आणि काँग्रेस आमदारांक आरोपपत्र दितली। On the 11th we go for the Dharna. That morning the memorandum will be given to the Congress MLAs also that those issues may be raised in the house. दहेज मिनरल्स लाचखोरी प्रकरणात राणेंनी केल्ल्या आरोपाचेर जॉनाक विचारले। तो म्हणटा प्रकरण कोर्टान आसा आणि आपल्याचेर आरोप करतात तेच सध्या आरोपी आसात। Court I don't want to comment. What is said in the court I don't want to comment. Let him say that in the court. John Fernandez has not made any allegation against her. I was never involved in any mining. Somebody has made it. It was improper that financial allegation was made here. See, no conspiracy case has been filed against me. Conspiracy case has been filed against those people who you name. 120B is filed against them in the FIR, not against me. So allegation can be made by anybody. So let those allegations be there. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुशांत पळ। वेदश्रीच्या आत्महत्या केशीत मडगावच्या कोर्टान वेदश्रीचो घोव माय आणि मावाक अटकपूर्व जामीन न्हयकारलो। वेदश्रीची घरची फाटले 10 दीस जाले मेणकुऱ्या तांच्या मूळ घरातच आसात म्हण वेदश्रीचो देर सांगता। पुलीस आणि गृहमंत्री ती खंयच मेळना म्हण कोर्टाक आणि विधानसभेक सांगतात। वेदश्रीच्या आत्महत्येक 10 दीस जाले, पुलिसांनी अजून कोणाकच भितर उडयलो ना। गृहमंत्री पर्रीकार म्हणटा पुलिसांकय आरोपींचो अजून पत्तो लागना। 19 जुलय उपरांत पुलिसांनी आरोपींक सोदपाचो यत्नय केल्लो ना। सत्र न्यायालयान आरोपी योगेश, आत्माराम आणि अमिता परबाचे जामीन अर्ज भायर मारले। वेदश्रीक तिचे 4 वर्साचे चलये सयत पिडले आणि आत्महत्या करपाची परिस्थिती हाडली म्हूण तांचेर आरोप जातात। आरोपींचो वकील म्हणटा अटकपूर्व जामिना खातीर हायकोर्टान वतले। Honorable Additional Session Judge has today rejected the anticipatory bail applications of Mr. Atmaram Parab and 2 others. Now we have to see what are the options available to us. Probably go to the High Court. अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारल्या उपरांतूय पुलीस आरोपींक अटक करपाचे काना मनार घेनात।
आरोपींक अटक करपाक केल्ले कळाव पयल्यार पुलीस सापूच शंड आनी अकार्यक्षम जाल्यात। विधानसभेन विश्वजीत राणेन केल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेक मुख्यमंत्र्यान दिल्ले जापेन पुलिसांची दाखय लिपय स्पष्ट दिसता। मुख्यमंत्र्याचे जापे प्रमाण पुलिसांनी वेदश्री गायब जाले उपरांत रोखडीच माय अमिता परबाची जबानी घेतल्या म्हूण स्पष्ट नमूद केला। वेदश्री परबाची माय अमिता परब म्हणटात 14 जुलयाक तिचो आनी तिची सून वेदश्री परबा मदीं वाद जाल्लो आनी तेच जापेन पुलीस म्हणटात ताणें आरोपी परब फामिलीचो 16 ते 19 जुलया मजगती सोद घेतलो पूण तांकां खंय आरोपींचो पत्तो लागलो ना। हे जर खरें जाल्यार पुलिसांनी वेदश्रीच्या मायची जबानी कशी घेतली? पुलीस म्हणटात 16 ते 19 जुलयाक आरोपींक अटक करपाक सगळे यत्न केले। फातोड्डेचो फ्लॅट, तांचे सोयरे आनी बाकीचे सुवातीचेरूय आरोपींक सोदले पूण परब फामिलीचो पत्तो लागलो ना। हाचो अर्थ पुलीस परब फामिलीचे मेणकुरेच्या घरांत गेलेच ना। खुद्द योगेशाचो भाऊच सांगतात ते सगळे मेणकुरेच्या घरांत आशिल्ले, थंय चौकशेक कोणूच आयिल्लो ना। हे आमचे नेटिव्ह प्लेस आमचे बिचोली मेणकुरे, सो थिंगा येवपाक येता पुलीस इन्क्वायरी करपाक येता, नो प्रॉब्लेम। आमी 12 दीस तुमी जाणा आसता हिंदू रिलीजन 12 दीस घरा कडेन आसपा जाय। सो हे आमचे फ्लॅट आमची नेटिव्ह प्लेस मेणकुरे बिचोली, सो थिंगा आसा आमी, अजून थंय कोण पावोकूच ना। 4 वर्साचे चलयेक घेवन वेदश्रीन 14 जुलयाक आत्महत्या केल्ली। 25 जुलयाक शुक्रारा 12 दीस जातात आनी हिंदू रिती प्रमाण तेन्ना विधी करतात। त्या खिणाक पुलिसांक आरोपी मेरेन कांयच न्ही कशें पाव येता। आरोपीचो भाव म्हणटा 12 दिसां खातीर सगळी फामील मेणकुऱ्याच आसा। आमी सी गो बायला आदी एका समजा लोन काडलेलीच 3 lakhs तेणी लोन काडलेले, पर्सनल लोन ते बीन प्लॉटाक लागून काडले आनी 5 lakhs खंयची लोन काडटली ती, सॅलरी तितली कमी आसली, तिका 10,000 सॅलरी मेळटाली। सो 5 lakhs लोन काडपाक क्वेश्चनूच येना न्ही। आमी व्हडल्या बाजार 25 lakhs लोन आहा तेजे नावाचेर, सो तितल्यान मेळोन भरता। वेदश्रीच्या 6 जून 2012च्या सॅलरी सर्टिफिकेटीचेर नदर मारल्यार योगेश परबान तिका श्युरिटी दवरून रीण घेतला ते दिसता। थोडे न्ही वट्ट 12 लाख। घोव योगेश परबान 12 लाखांचे रीण घेतिल्ल्यान घोवाक हमीदार म्हूण रावपाक अर्जदार वेदश्रीन केल्ल्या विनवणे वेल्यान हे प्रमाणपत्र दिता। पुलिसांचो शंडपणा आनी अकार्यक्षमतेक लागून कांय दुबाव घेवपा सारक्यो गजाली आनी प्रस्न उप्रासल्यात ते अशे। जामीन न्हयकारूनय आरोपी परब फामिलीक अटक ना कित्याक? पुलिसांचो दावो ताणें आरोपींक सगळे कडेन सोदले, पूण सर्वेश परब म्हणटा घडणुके उपरांत ते सगळे मेणकुऱ्याच आसात, तांकां सोदपाक एकूय पुलीस थंय येवंक ना। पुलीस अजून मेणकुऱ्या वचूकूच ना कित्याक? वेदश्रीच्या मायची जबानी घेतल्या म्हूण पुलीस सांगतात। अमिता परबाची जबानी पुलिसांनी केन्ना आनी खंय घेतली? पुलिशेचे चौकशेन इतले बोते कित्याक? पुलीस कोणाक लागून आरोपींचेर हात घालूंक भितात? कोण दबाव हाडटा? भारतीय दंड संहितेचे 306 कलम लायिल्ली परब फामील कादय केन्ना पळयतली? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। घेऊया एक विराम।